नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आतां पळोवया आयच्यो खबरो. एकाच वेळार वेंचणुको घेवपाच्या शक्यतेचो अभ्यास करपी जोड समितीन गोंयांत केल्ल्या भासाभासेंत उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो अशें सांगलां. ह्या भासाभासेंत वेंचणूक वेवस्था घटमूट करपा खातीर गरजेच्या प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाया विशीं सुचोवण्यो केल्ल्याचें तांणी सांगलें. जोड समितीचे अध्यक्ष पी चौधरी हांणी काल पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली. एक चुनाव का मतलब ये नहीं कि एक दिन चुनाव हो जाए। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव फेजेज में हों, लेकिन 5 साल में एक बार हों, अलग अलग समय पे नहीं हों। आज देश में ऐसा वर्ष कोई नहीं जाता है जब एक साल में 5 से 6 विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग समय पे होते रहते हैं। उससे एक देश एक प्रदेश के जो आईएएस ऑफिसर हैं पर्यवेक्षक के रूप में दूसरे राज्यों में जाते हैं तो हर तरह से नुकसान होता है। विकसित भारत जो है, हमारा सपना है कि 2047 में विकसित भारत बने, प्रधानमंत्री मोदी जी का और पूरे देश का, तो उसमें ये पैसा उपयोग में होगा तो सबके लिए, आप और हम सब के लिए, ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति के लिए, सबके लिए काम आएगा। तो ये समय आ गए हैं कि हमें सूझबूझ से काम कर करके देश के नेशनल इंटरेस्ट में काम करना। वचूयात फुडल्या खबरेकडे. एक राष्ट्र एक वेंचणुकेचो प्रस्ताव हो भारतासारख्या व्हडल्या देशा खातीर इम्प्रॅक्टिकल आसा अशें सांगून हो प्रस्ताव लागू केल्यार विरोधक दुबळे पडटले अशें काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांणी म्हळां. पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. सो थंय आमी बेजिकली जे डेमोक्रेसीच्या आनी कॉन्स्टिट्युशनाच्या अगेन्स्ट आसा तेजो बेस घेवन आमी ताका अपोज केला. सो डिटेल कशें कितें खंयच्या पॉयंटाचेर अपोज केला हें तेंच्या रुला प्रमाणे आमी मिडियाक सांगपाक शकना. आमी डिटेल मेमोरंडम दिला आनी तो डिटेल मेमोरंडमाक आमी कित्याक वन नेशन वन इलेक्शन इंडियेक जावपाक शकना आनी कशें करून फेडरलिजमाचेर आनीक ल्हान पार्ट्यांचेर तेजो इफेक्ट जावपाक शकता नेगेटिवली, ते आमी तांकां इम्प्रेस अपन केल्लें. आनी काल लकीली त्या कमिटीन आमचे खासदार सावथ गोवाचे कॅप्टन मिरियाटो फेर्नांडीस हाकाय बीन स्पेशल इन्वायटी म्हणून आपयलो. एज पर तेंचो रूल लोकल जो MP आसता तांकां आपयता आनी ताणें थंय प्रेजेंट केल्लें. हरमलचे आदले जिल्हो पंचायत वांगडी रंगनाथ कलशांवकर हांणी काँग्रेसींत प्रवेश केलो. मांद्रे जिल्हो पंचायत सभाघरांत जाल्ल्या मेळाव्यांत गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर, काँग्रेसीचे आमदार कार्लुश फेरेरा आनी हेरांच्या हाजेरींत तांणी काँग्रेसींत प्रवेश केलो. आमी टिकेटीचें कोणाकूच आश्वासन दिना. आमी क्लियर सांगता जेंकां जाय तेणी काँग्रेस पक्षांत प्रवेश करचो, आपलें काम सुरू करचें आनीक आपली जितली ताकद आसा ती ताकद बिल्ड करची. इलेक्शनाची स्क्रिनींग कमिटी जातली, तेजे नंतर तेजेर चांचपणी जातली आनी तेजे नंतर स्क्रिनींग कमिटी, प्रदेश इलेक्शन कमिटी हे सगळें मेळोन सेंट्रल इलेक्शनिंग कमिटी कडेन आमी नांवां धाडटले आनी तेजे नंतर योग्य जे डिसिजन आसा ते तेजे नंतर जातलें. पयलें काम आसा आमी सगळ्या लोकां भितर पावपाक जाय. राज्य सरकारान जाहीर केल्ल्या दुधाच्या सुधारीत खरेदी दराची बेगोबेग अंमलबजावणी करची अशी मागणी भारतीय किसान संघान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन केल्या. सरकारान गायीच्या दुधाच्या खरेदी दरांत लिटरा फाटल्यान 6 रुपया जाल्यार म्हशीच्या दुधाच्या खरेदीत दरांत लिटरा फाटल्यान 10 रुपया दरवाड जाहीर केल्या. मात आजून ताची अंमलबजावणी जावंक नाशिल्ल्यान शेतकारांक लुकसाण जाता अशें भारतीय किसान संघाचे अध्यक्ष के. साई रेड्डी हांणी म्हळां. हमारा विलेज कमिटीज 73,000 से है अभी. आने के समय में 1 लाख गांव तक जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं. अभी 80% डिस्ट्रिक्ट्स में किसान संघ का कमिटी है. अभी गोवा में 2 जिला है, 2 जिले में भी कमिटी है, स्टेट कमिटी है. ऐसा देश भर में हर जिला, संपूर्ण देश में कितना जिला है उतना जिले तक हम कमिटी डालने के लिए प्रयास कर रहे हैं. निरंतर किसानों को समस्या लेकर भारतीय किसान संघ समस्या का परिष्कार के लिए करते हैं. ये भी एक भारतीय किसान संघ प्रारंभ से लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य हमारा डिमांड है. लाभकारी मूल्य तो अलग अलग फसल को नहीं दे रहे,
कम से कम ये खरीदने का 25 का भी काम नहीं करें। 25 ये जो उत्पादन किसान करते हैं उसका खरीदने का गारंटी स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व है। आषाढी एकादशीक सुमार 15 दीस उरल्यात। गोंयांतल्यानूय पंढरपूर आषाढी एकादशीक वचपाक वारी भायर सरल्यात। मुळगांव वारकरी संस्था पंढरपूरच्या वाटेर चलपाक लागल्या। विठ्ठल गजराच्या तालार वारी फुडें सरतना गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांणी मुळगांव वारकरी संस्थेच्या वारींत कांय वेळ विठ्ठल भक्तींत घालयलो। दिवचलच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचो भोवमान गोंय विधानसभेचे सभापती गणेश गांवकर हांच्या हस्तुकी दिवचले जालो। शिक्षा विजन वरवीं हो भोवमान सुवाळो आयोजीत केल्लो। ह्या सुवाळ्याक दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, डॉक्टर स्नेहा भामरे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। विद्यार्थी हे देशाचे खांबे आसात आनी देशाच्या उदरगतीत तांची म्हत्वाची भूमिका आसा अशें ह्या वेळार उलयतना विधानसभेचे सभापती गणेश गांवकर हांणी सांगलें। आज जी भुरगीं हांगा अभिनंदन म्हणजे करपाक तांकां आपयल्या, कॉंग्रेच्युलेट करपाक आपयल्या, त्या भुरग्याक म्हजी एक मॅसेज आसा। कितें मॅसेज आसा तांकां की वक्त्यांनी सगळ्यांनी सांगलें आमच्या, इवन आमच्या प्रोफेसरान सुद्दां सांगलें की आवय बापाचें मत, आवय बापायन कितें करपाक जाय। पूण हांव असो एक वेगळो मनीस, हांव 4 भुरग्यां समज हांगा आपयलेली एक्सपेरिमेंट करपाक, तांचे जर समज जर पेरंट्सांय आपयले जाल्यार एकूय पेरंट सांगचेना की त्या भुरग्या कडेन आपल्यालें पटना म्हणून। कोणाक धाडस तें सांगपाचें, कित्याक जाणा प्रत्येकाक भंय आसा। जशें आमच्या प्रोफेसरान उलयलें की न्युक्लियर फॅमिली, एक भुरगें आनी त्या नंतर तेजी भुरग्यांची आनी पालन पोशण करपाक जाय। फोंडा फर्स्ट वतीन अनुवर्सा 10वी आनी 12वीच्या परीक्षेत यश मेळयल्ल्या फोंडा मतदारसंघातल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान राजीव कला मंदिरात जालो। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले। वकील आनी समाजसेवक ईशान उसपकर आनी फोंडा फर्स्टचे राजेश वेरेकार ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें। तुमचे हार्डवर्क, पेरंट्साचे डेडिकेशन, प्लॅनिंग, कन्सिस्टन्सी ही खूप खूप गरजेची। आणि तुम्ही आज जेन्ना ह्या माचयेर पावलेले आसा, यू डेफिनेटली डिजर्व एन अप्लॉज। कॉंग्रॅच्युलेशन टू ऑल ऑफ यू। आणि तुमचे मुखार जे तुमचे स्वप्न आसा ते पुराय जावपाक हांव मागता देवा लागीं आर्गा। त्याच पद्दतीन आज हे फंक्शन जे बाब राजेश वेरेंकर पोंडा फर्स्ट जेन्ना घडोवन हाडटा, 11 वर्सां 2,500 सुमार भुरग्यांक फेलिसिटेट केले। अनुवर्सा गोवा बोर्डाच्या 10वी आनी 12वीच्या परीक्षेत यश मेळयल्ल्या फोंडा मतदारसंघातल्या 250 विद्यार्थ्यांचो भोवमान ह्या वेळार जालो। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 4013 चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया सांजे 6:30 वरांचेर फुडल्या खबरापत्रांत। नमस्कार।